डॉक्युमेंट सारखे ना आमचे सगळे 70चे पंचायतीक जे रेलिव्हंट आहा त्यांनी रेझोल्युशन मार्क करून आम्ही FSO कडे त्यांनी धाडलेले आसा इंडिपेंडंटली बिकॉज दॅट इज अ क्वाझी ज्युडिशियल बॉडी. नो मिनिस्टर नो एमएलए कॅन इंटरफियर. हांव मुख्यमंत्री बी विनंती करू शकना कारण दॅट बॉडी एंड दॅट FSO हॅज टू टेक अ डिसिजन. खुबशे लोकांची कागदपत्र ना, खुबशे लोक फायली केल्या तांकां माझ्या 70च्या परिसरात जर कोणाक आदोगाद लागलो कितें पेपर वर्क करपाक हांव आदोगाद दिवपाक तयार आहा. हांवें एक आदोगादाचो सेल आयडेंटिफाय केल्ले आसा, सगळे गोष्टी आमी करपाक तयार आहा. पूण कित्याक तांकां मातसो टायम जाय जाल्यार ते FSOन ठरोवचें पडटा टायम जाय. पूण म्हाका दिसता की सगळ्यांनी रेझोल्युशन पंचायत लेवलीचेर घेतल्यार टायम दिवपाक ते FSOनी कन्सिडरेट करपाक जाय. आय कॅन ओन्ली अपील टू हिम टू कन्सिडर इट. आय कॅनॉट डायरेक्ट हिम. नो मदीं कितें जालें ते फायली बी रेडी जाल्या तेंच्यो पूण कोणी तरी तांकां खंयची संघटना बी येयली आनी त्यो फायली तश्योच दवरल्या सो ते फुडें प्रोसेसूच करूंक ना. म्हाजी एकूच तुका विनंती आहे, हे मातशें हांव जे उलयता ते मातशें सारकें समजून घे. लोकांक थोडो वेळ जाय आनी ते विश्वजीत राणे काय डॉक्टर प्रमोद सावंत ते वेळ दिवं शकना. ते पयलीं FSOन प्रोसेस करपाक जाय मागीर गव्हर्मेंटाक सांगपाक जाय. म्हणून FSOक जेणी ते विनंती केल्या ते विनंतीक मान FSOन दिवपाची गरज आहा जर तांकां आनीक वेळ जाय जाल्यार. आनी तो पर्यंत मागीर आमी त्या लोकांक योग्य तरेचे आदोगादांनी आमचे आतां पयलींचे कागदपत्र ते पण मुख्यमंत्रीचे इनिशिएटीव एकदम बरे आहा की हे बेगिना बेगीन कंप्लीट जावंक जाय. म्हाका पूर्णपणे म्हाका तेको तेको आहा ह्या गोष्टीक. पूण म्हाजें मत इतलेंच आहा की FSOन ते रेझोल्युशनां जे घातल्या पंचायतीन तेका कन्सिडर करपाक जाय. थोडो वेळ जाय जाल्यार थोडो वेळ दिवपाक हरकत ना. पूण तुमी पर्सनली लक्ष बी घालतले भितर ऑफकोर्स मुख्यमंत्री कडेन चर्चा घालूनच हांव लक्ष घालूंक शकता. कितें 300 फायली कितें तरी तश्योच दवरल्या ना. पूण 300 फायली तुवें म्हाज्या नजरेक जे हाडल्या हांव बी मिटींग आतां वचपाचो करंजोळ तेन्ना मिटींग घेवन तांकां बी सांगता की कितें विशय कितें आहा ते तुमचो विशय कितें जाय जाल्यार तांकां 300 लोकांक एक 3-4 आदोगाद दिवपाक काय ना. कितलेय नवीन एडवोकेट्स आयल्या तांकां मदत करपाक सहकार्य करपाक पेपर वर्क करपाक हरकत ना करपाक.